पुराय गोंयभर सध्या गाजत आशिल्ल्या कुडचडेच्या सेक्स रॅकेट प्रकरणात पोलिसांनी आतामेरेन वाटतं 5 FIR नोंद केल्यात। हातूंत एका 18 वर्सां पिरायेच्या संज्ञान चलयेन कागाळ दाखल केल्ल्यान दुबावीत सोहम नायकाच्या अडचणीत वाड जाल्या। दुबावीत फाटल्या 5 वर्सांच्यान चलयांक घेवन फिरतालो, तांचें शोशण करतालो। तांचे आड आतां 5 कागाळी दाखल जाल्ल्यान ताका जामीन मेळप कठीण जाल्ल्याचें ज्येष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांचें म्हणणें। पुलिसांनी दिल्ले माहितीप्रमाण सोहम नाईक 11वी सावन चलयांक आपल्या जाळ्यात ओढून तांचे लैंगिक शोषण करतालो, तांचे खासगी फोटो काढून व्हायरल करतालो। तसेच फाटल्या 5 वर्सां सावन तो अशा कृत्यांनी सामील आशिल्ल्याचे तपासात उक्ताडार आयला। चलया वांगडा संवाद साधून तो तांचो विश्वास मेळयतालो। जी चली ताचे वांगडा सादेपणान आणि मोगान वागताली तिका तो लक्ष करतालो। चली श्रीमंत आसपाक जाय वा दिसपाक सुंदर आसूंक जाय असो ताचो हेतू नाशिल्लो। फकत तो संवादांतल्यान चलया वांगडा लागींचे संबंध दवरून तिचो गैरफायदो घेवप ही ताची चाल आशिल्ली। सोहम नायका आड दाखल केल्ल्या कागाळींचे स्वरूप। पहिली कागाळ खबरापत्रांतल्या वृत्ताची दखल घेवन पुलिसांनी स्वता FIR नोंद केलो। दुसरी आणि तिसरी कागाळ 2 सान चलयांनी लैंगिक शोषणाविशीं कागाळ केली। चौथी कागाळ खासगी फोटो काढून ते व्हायरल केल्ल्याच्या आरोपांचेर कागाळ। 5वी एका सान चलयेन कागाळ केल्या। या 5 कागाळींक लागून अटकेत आशिल्ल्या दुबावी सोहम नायकाच्या अडचणीत वाड जाल्या। कागाळींचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान ताका आतां जामीन मेळप कठीण जाला। सोहम नाईक कांय चलयांक आपल्या इश्टाच्या घरा घेवन वतालो हे तपासात उक्ताडार आयला। ते खातीर ह्या प्रकरणात इश्टय सामील आशिल्लो म्हूण मेळ्ळें जाल्यार ताकाय अटक जावपाक शकता। ह्या अनुषंगान आतां पुलीस सखोल चौकशी करतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।